Fear and anxiety in the mind of residents of Tuem and Pernem due to long pending boundary dispute between Tuem Village Panchayat and Pernem Municipal Council. The residents of both area faces issues with regards to obtain permissions to operate businesses and get house number. The dispute has also affected revenue collection by both governing bodies. The step government intend to take in these regards. Hello? Speaker sir, सगळ्यात मेजर सिरियस इशू तुवें पंचायत आनी पेडणे म्युनिसिपालिटीचो. स्पीकर सर, 1988 जेन्ना तुवें पंचायत फॉर्म जाल्ली तेन्ना एक मुर्मुशे म्हणून एक वाडो आहा. आतां सगळे म्हणटले मुर्मुशे येद्याशा वाड्याक येतले व्हडलें डिस्कशन कित्याक ते सांगता तुमकां. 88 जेन्ना तुवें पंचायत जेन्ना फॉर्म जाली तेन्ना 88च्या पयलीं 88च्या पयलीं जेन्ना पेडणे पंचायत आसली, पेडणे म्युनिसिपालिटी नासली, तेका लागून पेडणे पंचायत असल्या कारणान मुर्मुसो हे गांव पेडणे पंचायतीन येतलो. आनी जेन्ना नोटिफिकेशन आउट जालें तेन्ना पेडणे म्युनिसिपालिटी फॉर्म जाली तेन्ना फक्त तो टावन पेडणे टावन आहा तोच इन्क्लूड करपाक लागलो. तेका लागून ह्यो मुर्मुशे वाडो आहा तो हायटीचेर गांवान वयर आसलो, सो तेका लागून तो भायर दवरलो पेडणे म्युनिसिपालिटीन. पूण तो बॉर्डर पयलींची बॉर्डर जी आसली पेडणे पंचायतीची ती पेडणे पंचायतीची मुर्मुशे भितर घेतलेली आनी तो मागीर डिमार्केशन करूंक ना आफ्टर 1988. आफ्टर 1988 तुवें पंचायतीक रेव्हेन्यू सगळे म्हणजे टॅक्स कलेक्शन सगळे मुर्मुशे गांवाचे तुवें पंचायत कलेक्ट करताली. आतां तुवें पंचायत कलेक्ट केल्या कारणान 1989 जेन्ना म्युनिसिपालिटी परत फॉर्म जाली पेडणे म्युनिसिपालिटी जी पेडणेम विलेज आसली ती पेडणे म्युनिसिपालिटी 1989 फॉर्म जाली तेन्ना ह्यो मुर्मुशे गांव भायर उरलो. स्पीकर सर, मेजर इशू जो आहा तो ह्या मुर्मुशे गांवान आयज CISF आपले कॅम्प बांदता येदे व्हडले, पूण फीज तेंच्यांनी जे लायसन्स फीज आहात ती तुवें पंचायतीक फारीक केल्या 80 लाख सुमार. आनी त्याच एरियान मुर्मुशेन आयज आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान आमकां 30 MLD प्लांट सँक्शन केला आनी ते कामूय बरे भशेन सुरवात जाल्या. ते मुर्मुशे त्या वाड्याचेर येता, IIT तेतून मुर्मुशे वाड्यार येता. सो हे मेजर प्रोजेक्ट हे मुर्मुशे वाड्याचेर ते वाड्यार येतात. आनी आयज परिस्थिती अशी आहा थंयसर 50च्या वयर घरां आहात आनी तांकां कसलो डॉक्युमेंट करतलो जाल्यार तांकां हेवटेन धांवचें पडटा आनी कोणा कडेन वचपाचें पयलीं वाचचें तुवें रीड करा आनी त्या नंतरच तूं मागीर तुजें कितें ऍड करपाक सांग. स्पीकर सर, ती 2 डिपार्टमेंटां लागता, एक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी दुसरें डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी आनी तिसरें रेव्हेन्यू. अशी 3 डिपार्टमेंटां लागता. तें जाला कितें ते रेव्हेन्यूचें म्हणणे नोटिफिकेशन काडपाक एक तर पंचायतीन आपली एरिया आनी दुसरे एरिया. रेव्हेन्यूचें म्हणणे आहा इट इज लँड वायज डिस्प्यूट आसा, तेणी आज मांडला. एनी हांव ताका हांव एश्युरन्स दिता की जाता तितके बेगीन विल सीट विथ द DMA डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी आमदाराकूय बरोबर घेवन, कारण तो डिस्प्यूट असल्या कारण बट आमी रिजॉल्व करता, जाता तितके बेगीन रिजॉल्व करता. त्या खातीर म्हाका दिसता ताजेरूच आनी वेगळें न फुडें डिस्कशन उरता, कारण क्रूज सिल्वाक काय तेजेर कांय ना, ते मांद्रे आनी पेडणे. हांव उलयता मातशें तेजें आहा मातशें तेजें पर्सनल तेच्या लेवलचेर. थंय घरा तेजे ना थंय दुसरे कडेन ते आपले उलयतात, म्हाजे पयलीं काबर करता. अरे तशे बशीन असले म्हणून ते जायना. यू वॉन्ट टू स्पीक ऑन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. स्पीकर मागीर क्रूज बाब विषय जो आसा तो पेडण्या पुरतोच सीमीत आसा. क्रूज बाब ना हो विशय आसा न्ही पेडण्या पुरतो सीमीत आसा. त्यामुळे त्या विशयाचेर तुवें ती इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर जी तारोलकर अँड प्रवीण ऑल्सो. ओके, हांव रिजॉल्व करता आनी वेगळ्या उत्तराची गरज ना.